प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या 14व्या सडेकालाच्या आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. आनी ह्या विशयाचेर लक्ष घालतना जायते फावटी तुमीच आयकलेली काणी वा तुमच्या वॉट्सॅपाचेर वा मोबायलाचेर तुमकां पळोवंक मेळलेली ही काणी तुमच्या कानार सादूंक सोदता. एक फावटी ल्हान भुरगो एका बार्बरीशी आपले केंस कातरूंक गेलोलो आनी जेन्ना आपले केंस कातरतना हो ल्हानशा भुरग्या सवें बार्बेर सदांच्या भाशेन ताजे सवें भासाभास कोत्तालो. आनी जेन्ना आपलो भासाभास कोत्ताना तो अवचितूच ह्या देवाच्या वयर विशयाचेर पावलो आनी देवाच्या वयर विशयाचेर पावतना ह्या बार्बेरान ल्हानशा भुरग्याक म्हणलें, म्हाका दिसना ह्या संवसारांत आनी देव आसा म्हणून. कित्याक संवसारांत देव आसलो जाल्यार ही झगडीं झुजां दुयेंस पिडा लोकांक सोंसूंक पडच्यो नासलेल्यो. देखूनच हांव म्हणूंक सोदतां ह्या संवसारांत आनी देव ना. आनी तेन्नाच हो ल्हानसो भुरगो चिंतूंक पडलो. बार्बेराच्या प्रस्नांक जबाब दिवंक सोदतना तो जबाब दिवंक शकलो ना, कित्याक बार्बेर सत मानूंक तयार नासलो. म्हणटच ह्या ल्हानशा भुरग्यान आपले केंस कातरले, बार्बेरीक आपले पयशे दिले आनी ह्या शॉपांतलो भायर सरलो. आनी थोड्याच वेळान ह्या भुरग्यान भायर सरून एका दादल्याक पळयलें. लांब केंस धरून मेळ्ळें आंगावलें घालून हो दादलो बेतालो तो. परतून बार्बेरीशी आयलो आनी बार्बेरीक म्हणूंक लागलो, म्हाका दिसना ह्या संवसारांत आनी बार्बेर आसात म्हणून. आनी तेन्नाच हो बार्बेर म्हणूंक लागलो, आतांच तुजे केंस कातरल्यात जाल्यार तूं बार्बेर ना म्हणूंक कसो शकता. आनी तेन्नाच ह्या भुरग्यान सांगलें, म्हाका दिसना ह्या संवसारांत बार्बेर आसा म्हणून. ह्या बार्बेर आसलो जाल्यार हो दादलो आपले केंस कातरूंक पावता आसतलो. आनी शेकी ह्या बार्बेरान म्हणलें, हो दादलो म्हजेशी आयलो जाल्यार हांव ताचे केंस कातरूंक पावतलो, नाजाल्यार हांव कसो कातरूंक पावतलो. आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें, हांवूय तुका तेंच सांगूंक सोदतालो. जेन्ना तूं संवसारांत देव ना म्हणटालो तेन्ना हांवूय तुका सांगूंक सोदतालो, जेन्ना आमी देवाशी वेतेलीं, आमी देवाक पावतेलीं, तेन्नाच आमी देवाक सत मानूंक पावतेलीं. आमी घोडे आमच्या घरा बसून चिंतलें संवसारांत देव ना जाल्यार घोडे हेंच आमी घोडे सत मानूंक पावतेलीं. हय म्हज्या भाव भयणीनो, आज घोडे म्हजेर आनी तुमचेर जायतें दूख आयलेलें आसा. आमी घोडे गंभीर परिस्थिती, दुयेंस पिडा सोंसतात, वायट तायण्यो आमचेर येतात. देखून घोडे आमच्या घरांत बसून हांव आनी तुमी सदांच चिंततात घोडे ह्या संवसारांत आनी देव ना. पूण आयच्या दिसाक आमकां विशय आसा तो म्हणटा, तुमची काळजां चोरी जड जालेलीं आसात, तुमच्या घोडे अंतस्करणांत शांती उणी जाल्ली आसत जाल्यार आमकां आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा, तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. आनी समाधान करतलो वो समाधान आमी जातेलीं जाल्यार आमकां शांती सवस्काय मेळटली जाल्यार पयले सुवातेर आमी देवाक सत मानूंक गरज आसा. जायते जाणांची गोत घोडे हेच घोडे बार्बेरा भाशेन जाल्ले आसा. जेन्ना आमचेर गंभीर परिस्थिती येता, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत सांडटात तेन्ना घोडे देवाचेर सत मानूंक देखून हांव आनी तुमी घोडे विसरतात. पयली वस्त आयच्या दिसाक विशयान आसा ती म्हणल्यार ताचेर आमी सत मानुया. जेन्ना आमी ताचेर सत मानतलीं, आमचो विस्वास दवरतलीं, तेन्ना घोडये तो आमकां समाधान करूंक पावतलो. आयच्या दिसाक दुसरी आनी निमाणी वस्त म्हाका आनी तुमकां फावो जाता ती म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमी देवाशी वचूंक गरज आसा. आज घोडे आमी जायतीं क्रिस्तांव घोडे भाव भयणी घरा आमच्या बसून घोडे चिंततात आसतलीं, आमची ज्यो अडचण्यो आयलेल्यो आसात, आमच्या प्रस्नांक कोण सुटावो करतलो हें घोडे आमी घरा बसून चिंततात आसतलीं. घोडे आमी दुसऱ्या देवाक घोडे बुजतात आसतलीं. पूण आयच्या दिसाक आमी जर आमच्या देवाशी वचोनात जाल्यार आमच्या प्रस्नांक जबाब मेळचो ना, आमच्या मनांत घोडे शांती मेळची ना, काळजाक घोडे दादोसकाय मेळची ना. जाल्यार आमचीं पावलां देवा वाटेन मारून आमी देवाशी बसूंक आयचो विशय म्हाका आनी तुमकां उलो मारता. जाल्यार ह्या आयताराक ह्यो दोन वस्तू आमच्या अंतस्करणांत आनी आमच्या काळजांत रेगोवया. पयले सुवातेर देव आसा हें सत मानून घेवया. दुसरे सुवातेर आमी देवाशी वचुया आनी तेन्नाच म्हाका आनी तुमकां हें समाधान फावो जातलें. जाल्यार हेंच आमकां फावो जाल्या प्रमाण देवा लागीं ह्या आयताराक आमी मागुया.